श्री केळबाई देवीचे देवूळ बेगीन उक्ते जावचे आनी भाविकांक देवीचे दर्शन घेवपाची संद मेळची अशी मागणी मयीच्या नायक गांवकार गटांतल्या लोकांनी केल्या। दुसरे वटेन देवूळ उक्ते जाय मेरेन देवीचो नामजप करपाचो संकल्प बायलांनी केला। मंगळारच्यान ह्या संकल्पाक सुरवात करतना बायलांनी सुमार वरभर देवळांत नामजप केलो। आयज 10-12 दीस जाले केळबाईचें देवूळ आमचें बंद आसा। ताची कोणीच दखल घेतिना, ना मामलेदारान, ना कलेक्टरान, ना आमच्या आमदारान। हे अशेंच देवूळ बंद उरतले काय अशी येल्ले गेले भावीक सगळे विचारता हे देवूळ अशेंच बंद उरतले जाल्यार ही कोण दखल घेतलो? जाल्यार सगळ्यान म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणजे इतकेंच दिसता की ही जी कमिटी आहा ती बरखास्त करपाची आणि सरकारान हो ताबो आपल्या कडेन तरी घेवन हे देवूळ ओपन करपाचें, जेणे करून सगळ्या भाविकांक दर्शन घडटलें। आतां कितले दीस जाले सगळी महिला येवन हांगासर नामजप करता, देवीक प्रार्थना करता। सगळ्यांक सांगून सांगून पळयलें, आतां आमी फक्त देवीचो धावो करता ही सगळीं जाणां की देवीनूच कितें तरी करचें। आनी ह्या सरकाराक इतलीच विनंती करता की तेणी कितें तरी करून हे देवूळ ओपन करचें, जेणे करून सगळ्या भाविकांक दर्शन जातले। आणि ही परिस्थिती पळोवन नजो गेले 10 दीस जाले देवी काळोखान आसा, हे पळोवपाक सुद्दां बरें दिसना। तेन्ना सरकारान बेगीनच्या बेगीन आमकां महिलांक कितें तें सांगपाचें, नाजाल्यार हे भावीक येता ते सगळे जाण अशें म्हणटा की नाल्यार लॉक फोडया म्हणटा। जाल्यार कितें करपाचें? आमी ते लॉक फोडपाचें काय कितें करपाचें हे सरकारान तरी सांगचें आमकां, इतलीच मागणी मागता। जाले हे केळबाईचें देवूळ बंद आसा तेन्ना आमी सगळ्या कडेन हे करून बघले, मामलेदाराक कळयले, कलेक्टराक कळयले, आमदाराक वचून मेळ्ळे आमचे लोक, तरी सुद्दां हेचेर मामलेदार, कलेक्टर हो आमदार विचार करिना। तेन्ना आमकां हे देवूळ ओपन जातलें तरी केन्ना? हे उक्तें केन्ना जातलें हें आमकां ह्या सरकारान बेगींतल्या बेगीन सांगचें, नाजाल्यार ही अशीच परिस्थिती उरतली काय? अशें आमकां ह्या सरकारान काय तरी न्याय आमकां दिवचो हेच्या फुडें। आमकां कांयच कळना, आमचे बायलां येवन हांगासर नामस्मरण करता, रडटा हांगासर, तरी हेचो विचार कोणूच करिना। सगळ्यांनीच हात दाखयले आमकां, तेन्ना कितें करपाचें आमी? तेन्ना हेच्या फुडें आमकां सरकारान हेचो न्याय ताचो बेगींतल्या बेगीन दिवचो।